एक दुर्दैवान सांगचे दिसता आमदारान लक्षात घेवचे, कारण हाचे पयलीं ह्या मांद्रे मतदारसंघात रमाकांत खलप जावन गेले, संगीता काकी जावन गेली, पार्सेकर जावन गेले, हांव जावन गेलो, पण केन्नाच मांद्रे मतदारसंघात आमी पळयलें ना काजीकारा शिवाय त्या दोंगरांनी बाउन्सर पळयले 24 वरां। आज काही दोंगराचेर काजीकार घरा आणि बाउन्सर काजी राखता, कारण सोदून काडचे। आज ही परिस्थिती पळयता आमी, मोरजेचे दोंगर सोंपले, मांद्र्या 75% सोंपले, पारशान खंय तरी रीक केली। आमदारान लक्षात दवरचे की भीष्म प्रतिज्ञा करतात पळय तशी करची न्हू, कन्वर्शन करच्या पयलीं मागीर ते खलपाक खबर आसात, काकीक म्हणजे संगीता काकीक आहा, पार्सेकराक खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा की दोंगर तेन्नाय घेवपाक रेडी आसले, पण ह्या चारय मनशांनी खंयचोच एक दोंगर खंयच्या त्या दिल्लीवाले असो किंवा गल्ली असो दिल्लो ना, कारण हीच सांबाळे त्या काजीकारांची, जी तेंची जाणट्यांनी जे काजीच्या जिवार पोट भरले ते सांबाळे। आज मुद्दाम परिस्थिती पळोवची, कन्वर्शन जावचें ना म्हणून हांवें एक प्रयत्न केले, त्या विश्वजीत राणे असो म्हणजे टीसीबी मिनिस्टर असो, मुख्यमंत्री असो, तांच्या कडेन पावलो, लोकांक घेवनय पावलो, स्टे घेतली। आता एकच मागीर हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें स्टे नाका तर कायमस्वरूपी तो कॅन्सल करचो। कॅन्सल केल्ली ती जमीन आज परत कशी आणि कोणी केली तेन्ना तांकां कळटा की तो दोंगर जो बंद जाल्लो, कन्वर्शन जावंक नासलें, झोनींग चेंज जावंक नासलें, तो चेंज जालो, जेन्ना ते आवाज करता तेन्ना आमदार तांकां साथ दिता आणि अशी भीष्म प्रतिज्ञा करता की सुप्रीम कोर्टा पर्यंत आपणाक वचपाची तयारी आसा। 1 म्हयनो जालो, कितें जालें तेची आज आवाजच ना, कित्याक बंद जालो म्हणून एक उपकार मागता, लोकांच्या वतीन आमदारा कडेन उपकार मागता। जशें हांवें नारले तेच्या पयलीं आमदार जाले ह्या मांद्रे मतदारसंघात, खंयच्याच शेतकाराच्या पोटाचेर पांय दवरना स्वता खातीर। कदाचित पार्सेकर सरान आपले संस्थे खातीर जमीन घेतली, विकपाक दिली ना। आज बऱ्यापैकी त्या जमनीचेर संस्थेच्यो इमारती बांदल्यो, पण दिल्ली गल्लीवाल्यांक दिली ना। आज दिल्ली गल्लीवाले हांगा येवन जमिनी विकत घेतात आणि एक नमूद करतात, कोणय जरी भायलो जरी येयलो जमीन घेवपाक जाल्यार पयलीं तो आमदाराक अप्रोच जाता, कारण ताका खबर आसता आमदाराक जर विश्वासान घेतलो ना जाल्यार ती दोंगर विकत घेवंक शकना, कारण पयलीं हेचे पयलीं चारय नांव गेल्ली, कोणीच कोणाक इले सुद्दां जाल्यार लागीं करूंक ना। पण आज परिस्थिती बदलल्या मांद्रे मतदारसंघाची। हरमला 90,000 स्क्वेअर मीटर जागा, मोरजे तर विचारूच नाका, मांद्रे तर तुमकां विचारूच नाका, पारशानय घुसले, तुययानय घुसले, हे कोणाच्या आशिर्वादान घुसतात हे जनतेक कळानी। आणि जे जाल्यानंतर कोणाक तरी त्या टीसीबी मिनिस्टराक बोट दाखोवप, आणि मुख्यमंत्र्याक खंय तरी बोट दाखोवप, आणि कोणाक हे आमदाराक शोभा ना, कारण पयली अप्रोचेबल पर्सन म्हणटा तो आमदार आसता। म्हणजे तो मांद्रेचोच न्हय, बाकी सुद्दां मतदारसंघ जे आसतात पळय त्या मतदारसंघाचो आमदार असो किंवा मंत्री असो, तेन्ना हाचे फुडें तरी त्या गरीब जे शेतकाराचे दोंगर म्हणजे तेंच्या पुर्वजांनी सांबाळून दवरले ते तांकां काजीकार शेतकाऱ्यांक घरा बसोवं नाकात आणि त्यांच्या जाग्यार ते बाउन्सर दीस रात तयार करूं नाकात राखपाक दोंगर आनी त्यो काजी, हे मातशें लक्षात दवरात। लोकांच्या दोळ्यांत धूळफेक करची न्हू। आणि हांव अपील करता, अपील न्हय तेचे मागता, जो अन्याय विरुद्ध लढो आगारोडा चोपड्याचे पंच आनी गांवांनी उबारला, खऱ्या अर्थान ताका न्याय दिवचो आणि दाखोवचे जी कन्वर्शन जाल्ली जमीन आपूण कॅन्सल केली आणि खऱ्या अर्थान त्या पंचायतीक आणि त्या पंचायतीच्या म्हणजे ग्रामस्थांक न्याय दिलो। मांद्र्याच्याकय दिवचो, मोरजेंच्याकय दिवचो, पारशाच्याकय दिवचो, तुयेंल्याकय दिवचो।
आणि ते जर दिले जाल्यार तितून खरे आमदाराक कोणूय बरें म्हणटलो, नाल्यार म्हाजे सारको लोकांच्या मताचेर आमदार जालो आनी तो आमदार जातकच स्वताची कशी कितें फायदो करून घेतलो हे, आनी ते कूळ आनी मुणकार याद जाता. कूळ मुणकार बाब रवी नायकाक तेन्ना तो कायदो पास जाल्लो, ताच्या नंतर रमाकांत खलंगुपानी ते फुडें व्हेलो, प्रत्येक आमदारान व्हेलो. म्हाज्या सारकिल्यान सनदी सुद्दां 7-7, 8-8 वर्सां सनदी पेमेंट करून मेळ्ळो, ते सुद्दां मेळीत दिल्यो. खऱ्या अर्थान पेंडींग केसीस मोर दॅन 3 years 5 years याद जाता. आजय तेन्ना ते रेव्हन्यू मिनिस्टर आसले बाब रोहन खंवटे, आज ते टुरिझम मिनिस्टर आसात. हांव जरी आमदार जालो आजय याद करतात. ह्या कूळ मुणकारा खातीर दयानंद सोपटे ह्या एसेंब्लीच्या प्लॅटफॉर्माचेर प्रत्येक एसेंब्लीक आवाज काडटालो, डिटेल घेतालो, कारणाक वॉट इज द रिजन बिहायंड द पेंडींग ऑफ दीस कूळ किंवा मुणकारेर केस न्याय मेळून दितालो. ते करता. आज मोरजे पारंपारीक मच्छीमाराची ह्याच्या टेन्युरान गेल्या वर्सा होडयो जाळ्यो, म्हणजे खोपीकर उदक आसा. ताच्या समोर आज जर पळयत जाल्यार 5 स्टार हॉटेल. रिसंटली परत त्या गरीब फिशरमॅनाच्यो 2 होडयो जाळ्यो. कारण हेच आसतलें, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांसून 30,000 हाडून दिले हेचो अर्थ असो न्हय की त्या बाबड्या फिशरमॅनाक न्याय दिलो. ह्यो न्याय दिवच्या पयलीं तेंचेर अन्याय जावंक जायना, आनी जे अन्याय जे करपूंक शकतात तांकां लागीं धरूंक जायना किंवा तेंच्या लागीं वचूंक जायना, ही गोश्ट लक्षांत. आमी भारत देश हो शेती प्रधान देश. शेती राखपाची जबाबदारी लोकां बरोबर पयलीं म्हणजे आमदारांचेर आसता. आमी वल्गना करतात, शेतकऱ्यांक हे दिता ते दिता. हांवेंनय खूब दिले, पण एक कर्तव्य म्हूण दिलें, कारण हांवूय एक शेतकरी, अजूनय शेती करता. शेतीची किंमत कितें आसता, ते कश्ट केल्या नंतर बाबा स्वताकय फायदो कसो जाता, आपले आरोग्यय कशें जाता आनी आपली कुटुंबाकय त्याच माध्यमांतून कशें पोसूं शकता. हाचे खातीर चडांत चड आमदार जर खरोच पोटतिडकीन जर सांगता जाल्यार हे वेव्हार ताबडतोब बंद करचे.